विसावपरांत तुमकां परत फावट येवकार. वेंचणूक सोंपा मेरेन प्रादेशीक आराखड्याची सुदारणा प्रक्रिया फुडें वचची ना. आराखड्याचेर पंचायती आनी हेर सामाजीक गटांनी घेतिल्ले हरकतीचेर शार आनी नगर नियोजन मंडळान सुनावण्यो बंद दवरल्यात. आचारसंहिता लागिल्ल्यान सुनावण्यो स्थगीत दवरपाचो आदेश मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान मंडळाक दिला. पिळर्ण सिटीजन फोरमान मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक तशें निवेदन दिल्लें. सोमारा हाचेर पिळर्ण सिटीजन्स फोरमान पणजे पत्रकार परिशद घेतली. 6 जानेवारीक मुख्य वेंचणूक अधिकारी आनी मुख्य वेंचणूक आयोगाक पिळर्ण सिटीजन्स फोरमान प्रादेशीक आराखड्या विशीं सुनावणेचेर निवेदन दिल्लें. ह्या सुनावण्यांक लागून आचारसंहिता मोडटा म्हूण सुनावणी स्थगीत दवरची तशेंच बांदकाम परवाने कोणाक दिल्यात तांची चवकशी करपाची मागणी फोरमान केल्ली. ताची दखल घेवन मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सुनावणी स्थगीत दवरपाचो आदेश काडला. तेंच्यांनी जे पळय हो पावल मारून ते स्टॉप केला ताका आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक आनी चीफ इलेक्शन कमिशनराक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची तेंचे कडेन एक आनीक मागणी आसा. जे पळय तेंच्यांनी हो RP 221 हेज्या प्रमाणे ज्यो NOC दिल्ल्यो आसा त्यो तेंच्यांनी हे इलेक्शन काबार जाय सर त्यो तश्योच पेंडींग दवरच्यो, कोणाकूच NOC दिवपाच्यो ना. ही एक आमी तेंचे कडेन मागणी करतात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आनी चीफ इलेक्शन कमिशनरा कडेन. फोरमान केल्ल्या निवेदनात आनीकय कांय मुद्दे आसात ते आयोगान तडीक लावचे म्हूण फोरम मागता. We have already put in a detailed memorandum which takes care of everything. They have partly acceded to our request, which was legally sanctified. Partly they have not even touched it to the extent of declaring those hearings as null and void. It is already contained in this memorandum. We will certainly remind the commission again. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. काँग्रेस परत सत्तेर आयल्यार प्रादेशीक आराखडो रद्द करची ना. आराखडो सुदारतली. बिगर गोमंतकी आनी जे शेतकार नात तांकां गोंयांत शेत जमनी घेवंक मेळच्यो नात अशें उतर काँग्रेस वेंचणूक जाहीरनाम्यांत दितली. काँग्रेसीचे जाहीरनामो समितीचे समन्वयक रमाकांत खलबान मिडियाक हें सांगलां. काँग्रेसीचो जाहीरनामो तयार करपा खातीर नेमिल्ले समितीन तो तयार करून मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्षाक दिला. आदवोगाद रमाकांत खलप ते समितीचे समन्वयक. काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यात कितें आसतलें हाचेर खलप उलयलो. A person who is not an agriculturist should not be permitted to buy agriculture property. And a non-resident should also not be permitted because some farmers from elsewhere may come. We also talk about the responsibilities and duties of the existing agriculturists so far as the land is concerned. So, one thing is about standard of cultivation and penalty for keeping land fallow. Grievances will be addressed and the regional plan will be implemented to the satisfaction of everyone in the state. थळावो आनी पार्टीत रावन काम केल्ल्याकच काँग्रेसीन मांद्र्या तिकीट दिवची अशें खलप म्हणटा. So I have expressed a wish, but at Mandre also I have said, if the party high command has different opinion, they may select any candidate, but personal wish it should be preferably a local person and someone who has worked for the party for a considerable period. खलप म्हणटा काँग्रेस स्वबळाचेर बहुमत मेळयतली. This time we will be on our own getting a majority, and our alliance partners, if they choose to remain with us, will be the added force. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकिक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. शारांतले गाडे काडटात म्हणून पणजेच्या महापौराक गाडेकारांनी सोमारा घेराव घालो. गाडे काडचे पयलीं गाडेकारांची संबंदीत अधिकाऱ्यां बरोबर बसका दवरची नाजाल्यार काडिल्ल्या गाड्यांक दुसरे कडेन तरी जागो दिवचो म्हूण गाडेकार मागतात. महापालिकेन जाप दिवंक नाशिल्ल्यान तांणी महापौर आनी आयुक्ताक घेराव घालो. महापौर यतीन पारेखान सगळें आचारसंहितेचेर धुकल्ला. तांकां म्हणलें कितें आमचे जे गाडे काडल्या तुमकां ऑर्डर आसा रिहेबिलिट करचे म्हणून. हेज्या पयलींचे गाडे काडले तांकां तुमी अजून पर्यंत रिहेबिलिट करूंक ना. थोडे उरल्या खूब जाण आनी आमचे तुमी गाडे काडल्या. हांवें रिक्वेस्ट कितें केलो की आमचे जे गाडे काडल्या पळय ते तुमी परत हाडून घालचे, आमकां परमिशन दिवचें घालपाक कितें. आनी तुमी जेन्ना पळय काडटा तेन्ना आमकां सांगचें आमी अवश्य तुमकां काडपाक फ्रिडम दिता म्हणून. हे ते आयकपाकूच तयार ना. गाडेकारांच्या संघटनेन महापालिकेचो आयुक्त आग्नेल फेर्नांडीस आनी महापौर यतीन पारेखाक घेराव घालो.
संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर गाडेकारांची बसका घेवची म्हूण तांणी 13 तारखेक महापालिकेक निवेदन दिल्ले. फूड एंड ड्रग्साच्या अफसर काडपाचो, पोलीस इंचार्जा काडपाचो पेन्शनच्या आनी पुलीस इंचार्ज ऑफ ओल्ड गोवा, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा पळय तेच्या इंचार्जा काडपाचो आनी मेयर कमिशनर आनी आमकां घेवन कॉन्फरन्स घेवन तुमी एक मिटींग घेवची अशें म्हणून तांकां हांवें 13 तारीख लेटर केलें. महापौर आनी आयुक्त दोगूय सारकी जाप दिनात म्हूण फामिलेक घेवन उपासाक बसपाची तयारी तांणी दवरल्या. लोकांक यो वच करपाक त्रास जातात ते गाडे काडचे असो हायकोर्टाचोच आदेश आसा. मात 40 गाड्यांतले आतां मेरेन फकत 8च काडल्यात, उरिल्ले काडपाचे आसात. This is a procedure, office procedure we are following, and this procedure we are following only after the decisions of the courts. There is the High Court and the Supreme Court order. गाडेकारांक दुसरे कडेन जागो दिवपाचो विचार चल्ला, मात आचारसंहिता आशिल्ल्यान कांय करपाक मेळना. 30 जानेराक महापालिकेच्या बसकेंत हो विशय येतलो. नगरसेवकांकच कितें तें थारावनी अशें महापौर यतीन पारेख म्हणटात. एटलिस्ट म्हाज्या रिक्वेस्टान ते गाडे स्लो काडप चालू आसा. खंय कित्याक म्हाका ती सहानुभूती आसा म्हणून जाय जाल्यार आमकां ते 4 दिसां भितर 40 गाडे काडूं येताले, कळ्ळें न्ही. ते आमी करिना, कळ्ळें न्ही. आमकांय मनीसपण आसा, पूण कायदे पाळपाक जाय. हायकोर्टाचे डिसिजनूय आमी रिस्पेक्ट करपाक. त्या हितून जाता तितके आमी तांकां सहानुभूती दवरून जाता तितके कशें रिहेबिलिटेट करप जातलें किंवा हें ते कावन्सील डिसिजनान जेन्ना आमी इलेक्शन कोड सोंपतलो तेन्ना मिटींग घेतले तेन्नाच आमी डिसायड करतले. पणजेच्यान आमचो खबरांकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबरांकार सर्वेश वेळुस्कार. बांगला नाटक .कॉमान रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान भक्ती संगीत संमेलन घडोवन हाडले. 21 आनी 22 अशे 2 दीस संमेलन जाले. बांगला आनी उत्तर प्रदेशांतले सुफी कलाकार आनी हेर कलाकारांनी तांची कला दाखयली. पळयात कलाकारांची कला आनी कांय भक्तिगितांची झलक. मडगांवच्यान आमचो खबरांकार सावियो डायस. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव.